आमी ह्या एक्सपो खातीर स्पेशलिस्ट OPD दवरले. ताजे खातीर इनफर्टिलिटी, ENT आसा किंवा ऑप्थॉलॉजी आसत किंवा सर्जरीचे आसा किंवा पेन मॅनेजमेंटा खातीर आमी तांकां अवेलेबल करून दिले. म्हणजे इन्स्टंट पेन रिलीफ किंवा बाकीची नाडी परीक्षा आसा, असे वेगवेगळे दोतोर एवरी डे वेगवेगळी OPD हे सगळें चालू आसा आनी लोकांनी खूब ताजो लाभ घेतला. आज टॅक्निकली कारण फाल्यां PM येवपाचे आसा, सो ताजे खातीर सेक्युरिटी सगळी टायट आसली. एक्सपो लोकल मनशां खातीर बंद आसतलो. फक्त जे दोतोर आसात किंवा जे प्रोग्रामाशी रिलेटेड मनशां आसात तांकांच तो ओपन उरतलो. आनी PM म्हणजे OPD खातीर चालू आसतलें, पण OPD कितें आसता की सकाळची आनी सांजची अशें अमूक टायमींग आसा. ताजो आमी OPD स्टार्ट करचे पयलीं लोकांची लायन खूब आसता, सो ताजे खातीर आमकां आनी डॉक्टर रिक्रूट करचे पडले. जे पयलीं आशिल्ले तांचे परस आनी दुसरे डॉक्टर रिक्रूट करचे पडले, कारण इतले आमकां रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड नाशिल्लो. ऑलमोस्ट एक 4 ते 5 लाख लोकांनी ताजो फायदो घेतला. देशभर आणि इंटरनॅशनल लेवला वयल्यान जे 400 सुमार आमचे कडेन इंटरनॅशनल डेलिगेट्स आयज गोंया पावल्ले आसा. हे गोंयच्या खातीर खूब मोठी गजाल आसा आनी आयुर्वेद क्षेत्रा खातीर तर एक प्रचंड उत्साहाची गजाल आसा. म्हणजे तुमकां सांगपाचें म्हळ्यार हांव सांगता म्हळ्यार म्हाका शिरशीर येता, कारण अशें गोंयान केन्नाच जावं ना अशा प्रकारचो मेगा इव्हेंट प्रचंड. म्हणजे जसो कुंभ मेला आसता पळय आमचो, तशा प्रकारचो कुंभ मेला आयज गोंयांत घडटा आनी हेजे पूर्ण श्रेय माननीय मोदीजी आनी त्याच बरोबर आमचे हॉनरेबल CM तांच्यांनी हो ओडून हाडिल्लो आसा आनी सपोर्ट केल्लो आसा. आमचो हॉनरेबल आरोग्य मंत्री आनी श्रीपाद भाऊ अशा सगळ्याच्या प्रयत्नान हो गोंयाक येदो व्हडलो मोठो इव्हेंट जो घडून आयला.